माया अजापान किराकडेन पळयताली. किराचे उलोवणे अचकीत ताचे कानार पडले. तें किरा म्हऱ्यांत आयलें. किरा, द कोंकणी टेक्स्ट बुक दॅट टॉक्स. पर्वरे एक्डिल स्कुलांत 1ली ते 4थीचे भुरग्यां खातीरचे कोंकणी टेक्स्ट बुक उलयता आनी कोंकणी भुरग्यांक कोंकणी शिकयता. ऑडिओ पुस्तकम हे कोंकणी शिकोवपी डिव्हायस खुबश्या भुरग्यांक उमेदीन कोंकणी शिकपाक आदार थारता. कोंकणीत लागीं लागीं फूल मार्क घेवपाक तांकां आदार मेळटा. टीचर आमची पहिली रिडींग घेता. रिडींग जातकच टीचर ती रेडिओ रियल लायता. मागीर आमी तो रेडिओ रीड करता तेन्ना आमी ईच एंड एवरी वन पॉयंट आसा ते रिडींग करतना आमी तेचे पॉयंट करता. मागीर ते रिडींग जातकच आमकां हें करता. मागीर टीचर आमची सांगता की तुमी लर्नींग करूंक येया. मागीर जी भुरगीं लर्नींग करूंक येना मागीर टीचर सांगता की तुमी नेक्स्ट डे लर्नींग करूंक येया. मागीर ती लर्नींग करून येता तेन्ना टीचर आमची सगळी लर्नींग बीन हें घेता. ओके, तुका हेचो फायदो खूब जाता ह्या मशिनाचो कोंकणी शिकपा खातीर. हो ओके, आनी कोणाक तुज्या फ्रेंडांक फायदो जाता? हो. हांव कितें तुजें? ऋत्वेक प्रितम. तुका फायदो जाता ह्या मशिनाचो? टीचर पयलीं आमकां ते एक्सप्लेन करता. मागीर मागीर टीचर ऑडियो लायता. आमी मागीर ऑडियोचेर आमी मागीर लेसनाचेर पॉयंट आवट करता. तो आमकां बरो हेल्प जाता. आमकां आमच्या मनान बी उरता. तुज्या मनान उरता कितें? उतरां बीन सारकीं उडत उरता तुका? हो. ओके. तुका डिवायस कसो हेल्प करता कोंकणी शिकपाक? म्हणजे तो म्हाका बरें अशें रिडींग करपाक हें जाता. हेल्प जाता तुका? हय, हेल्प जाता. कळटा. तुका उगडासूं उरता? हय, उगडास उरता. मागीर जर आमी तेका ऑन दवरलें आनी खंय भोंवलें जाल्यार तें आयकोंक येता. आयकूंक मेळटा. हय. चॅप्टर तुमच्या कानार हय. पडत रावता. हय. इतलीं उतरां आहा तितलीं. हय. ओके, आनी ती वर्ड्स शिकयता, बरी एक्सप्लेन करता आनी म्हाका जे वर्ड्स कळना ते सांगता. डिवायस सांगता तुका? ओके. गोंया भायल्या भुरग्यांक कोंकणी शिकपाक हे डिव्हायस बरें पडटा. It is helping to listen properly, word to word, sentence to sentence. It is helping to read properly. ओके. First teacher is teaching us, then teacher put audio, then we read it properly. So how many marks you are getting in Konkani subject? Full marks every Full time. marks you are getting every time. Yes. ते आमकां शिकोवपाक हेल्प करता, एक्सप्लेन करपाक, ते वर्ड शिकोवपाक करता आनी ते एक्सप्लेन करता. कोंकणी कळटा तुका मागीर? इजी कळटा? पयलीं मातशी डिफिकल्ट जाताली बीन कळपाक. आतां तो डिवायसा खातीर खूब इजी पडली. आनी हाव मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन कोंकणी आफ्टर दॅट डिवायस? Full marks. यू आर गेटिंग फुल मार्क्स इन कोंकणी. बोलते हो? हिंदी. और अभी कोंकणी आप पढ़ रहे हो, आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा होता रहेगा ना? Yes. लेकिन ये डिवाइस के खातिर आपको बहुत हेल्प हो रही है. Yes. हाउ इट्स हेल्प? कैसे हेल्प कर रही है वो बोलो? We can hear softly. Teacher explained us and it gives us low voice and we can hear. Full marks and For full marks you are getting in the Konkani. So this device helps a lot yes. in learning, in Yeah. understanding the Konkani also. Yes. So you can speak Konkani? Yes, I can speak. फाटल्या 1.5 वर्सां सावन हे डिव्हायस वापरता. भुरगीं कोंकणी कडेन बरे तरेन लक्ष दिता. टीचर सांगता. जी कोंकणी नकोच ती घरा कडेन हिंदी उलयतात. म्हणटकूच आतां आमी कितें करता स्कुलान आयले की तांकां ही भाशा तेंच्या कानार पडटा. म्हणटकूच ती ही कोंकणी शिकता आनी बरी शिकता. आमच्या पेक्षा ती बरी शिकतात. तांकां कितें एक नवी लँग्वेज मेळटा शिकपाक. म्हणून ती शिकपाक पळयता, प्रयत्न करता आनी शिकताय बीन ती Okay. अशी. So स्कोर मार्क्स स्कोर करतात तेंची मागीर. फॉर एग्जाम्पल आतां एक 20चो पेपर आसलो जाल्यार ते 18-19 असतात ते. हय हय आसतात. म्हणल्यार आतां हांव तांकां एक्सप्लेन करता. एक्सप्लेन केलें म्हणटकूच तांकां तो पाठाचें हें कळटा, बाबा कितें आसा त्या पाठान तो हें कळटा. आनी डिवायस कसो तेजेर फक्त हें आहा, तेजेर रिडींग आसा. तें हांवूय रिडींग करता. ताज्या उपरांत कितें जाता की तो रिडींग करता. डिवायस आहा तो लायलो म्हणटून पूण तेजेर कितें करता ती कॉन्सन्ट्रेशन करता. ते सारकी ती हे वर्ड टू वर्ड, लायन टू लायन, सेंटेन्स टू सेंटेन्स ती पळयता आनी ते परत तर तोच लेसन लायत तर म्हाका वाचपाची गरज ना. आमी तोच डिवायस लायलो की परत तेंच्या तीच उतरां कानार पडटा आनी अशी करून ती वाचूंक बरोवंक शिकतात. आतां त्या डोळ्यान तुमी भुरग्यांक हे डिवायसार थ्रू शिकयता. हय. सो तुमकां कितें इम्प्रुवमेंट दिसता भुरग्यां भितर?
जायते आसा कित्याक ती आतां मुद्दम म्हणटा टिचर डिवायस घाल ऑडियो आयकपाक जाय असो अशी न्हू की टिचर हे जाली सुद्दां जाल्यार ती सांगता म्हणटकूच हाजे वयल्यान कळटा की तांकां उमेद आसा ती आयकपाक आनी हें करपाक पळोवपाक. कोंकणी शिकपाची इम्प्रुवमेंट जाल्या हय जाल्या भरपूर जाल्या. हय जाल्या. हे डिव्हाइस प्रोफेसर डॉक्टर एनी राजनान कोंकणी भाषेचो प्रसार करपाचे हेतान केला. डॉक्टर एनी उलयली. Best part of this unit is that whatever language you put, it will work. There is no restrictions. And the maintenance, for 1.5 years I've given to one school, no maintenance. And they're quite happy with the device. We should have some language lab tools. And that is very important. As a researcher, I felt that this is one way we can conserve the language. What happens is when people speak the language, after many generations, we may not know what is the exact words. But if we preserve it in this form, then the child also will be able to understand. And the schools have given me response that, those who are non-Goans, those who are coming to the state from transfer, they are also being able to use these devices. And all the data what is here is available on www.audiopustakam.com. It is free. Nobody will charge for all that things what we have put up over there. Now we have developed something on vowels and consonants, and also to listen to the vowel and recognize what is the character. So our continuous effort is to give something to the society, especially for Konkani language. And that is what our aim is, and we continue to progress doing this work. No help from the government, in fact no help from any private sector, because everybody loves Konkani, but after loving Konkani it becomes a full stop. So I didn't ask. I made an initial attempt, but I didn't find any response. Then I said, let me only look into my own research work, and I started promoting. I started building this. I go to a school, I show them the device. If they like, they take it. All the schools whom I show, they like the device, and they are using it. And you give it free? I am giving it free, absolutely free, not even a single penny. Whatever I had my savings, I have invested into this. But at the end, I get a satisfaction that yes, my work somebody is using. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.